येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. शापोरा न्हंयत रेंव काडपाच्या परवान्यांक एनआयओची मंजुरी. आदींच सुरू जाला परवाने वांटपाचें काम. हेर 3 न्हंयांच्या अहवालाची पळयतात वाट, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. साळ न्हंय नितळ करपाक आमदारान बांदले पेंगाट. दिल्लीचे धर्तरेर करतले न्हंय नितळ, ते खातीर हाडल्यात तज्ञ, सांगले वेंजी वेगशान. गोवा फुटबॉल असोसिएशनान सुरू केलो गोवा वेवसायीक लीग. एफसी गोवा सयत लीगात खेळटले 10 थळावे फुटबॉल क्लब. 6 डिसेंबर ते फेब्रुवारी मजगती जातले सामने. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शापोरा न्हंयत रेंव काडपाच्या परवान्यांक एनआयओन मंजुरी दिल्या. परवाने वांटप पयलींच सुरू जाला. हेर 3 न्हंयच्या अहवालाची वाट पळयतात, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. खासगी जमनीचे लॅटरायट फातर खणपाची इत्सा आशिल्ल्यांक खण खात्याक अर्ज करचो पडटलो. भारत सरकाराच्या पोर्टलाक पर्यावरण मंजुरी खातीर समांतरपणान अर्ज करचो पडटलो, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. दक्षिणेतल्या मांडवी, जुवारी आणि हेर न्हंयांचे एनजीओ अहवालाची वाट पळयतात आणि हो अहवाल फुडल्या म्हयन्या मेरेन येवपाची शक्यताय आसा. उच्च न्यायालय हे प्रक्रियेचेर नदर दवरून आसा. एनआयओच्या अहवालाचेर आदारून रेंव काडपाचें प्रमाण आनी पॅच थारायतले अशें मुख्यमंत्र्यान बिरेस्तार जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत सांगलें. पारंपारीक रेंव खणपाक आनी लॅटरायट फातर खणपाक परवाने वांटपा संबंदांतली प्रक्रिया सरकारान सोपी केल्या. सगळी मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांत म्हयनो ते 45 दिसां भितर परवानगी दितले अशें ताणें सांगलें. ट्रेडिशनल सँड मायनिंग आणि ट्रेडिशनल चिरे मायनिंग दोनांचो प्रोसेस आमी स्ट्रीमलायन केला. दोनांच्या प्रोसेसा खातीर चिरे आनी सँडाच्या बाबतीत शापोरा रिव्हराची लायसन्स दिवप आमकां एनआयओन क्लियरन्स दिला. शापोराची लायसन्सीस दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. जे शापोरान काडटाले आणि नवीन तांच्यांनी लायसन्सा खातीर एप्लाय करपाचे, तांकां लायसन्स मेळटली. जे पर्सनल लँडान चिरे काडटा तेणी डायरेक्टली मायन्साक एप्लाय करपाचे आणि सेम तेणी तेजी इनवर्ड कॉपी घेवन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो पोर्टल आसा तो डायरेक्टली फॉर एनवायरमेंट क्लियरन्स, पोर्टलाचें नांव आत्ता याद जायना, त्या पोर्टलाचेर पॅरलली एप्लाय करपाचे. 25 ते 30 दिसाच्या भितर ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स लेटर हे मेळटा. ते सेम मायन्सा कडेन वचपाचे. एका म्हयन्या भितर आमी ताका ऑफिशियली चिरे काडपाक लायसन्स दिता इन प्रायव्हेट लँडान. जर गव्हर्नमेंट लँड आसत आनी जर थंयसर आसत जाल्यार तेणी डीएमजीक एप्लाय करपाचे. डीएमजी ताका ऑफिशियली लीज जी आसा हे ऑफिशियली लीज दितलो. ताज्यो आमी ते रुल्स करपाक घेतला. गव्हर्नमेंट लँडाचो मातसो उशीर लागतलो. कोमुनिदाद लँडाचे जर कोमुनिदाद कमिटीन ताका एनओसी दिले आसत जाल्यार ती घेवन तेणी डायरेक्टर मायन्स आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स इसी घेवपाक एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या पोर्टलाचेर एप्लाय करपाचे. सो दॅट ताका दोनूय पॅरलली एप्लाय करपाचे. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम प्रोसेस इज 1 month to 45 days. आमी रेग्युलर पयशे भरून चिरे काडपा खातीर एलाव केला. इतको प्रोसेस स्ट्रीमलायन केला. तशेंच वीज खात्याचे वन टायम सेटलमेंट येवजणेक वीज बील फारीक करपाक 6 म्हयने वाडोवपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. 402 कोटी रुपयांची थकबाकी अजून पडून उरल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. अगेन वी आर इंट्रोड्युसिंग द वन टाइम सेटलमेंट स्कीम. फाटले फावटी बऱ्याच जणांचे उरलेले. राजभवनातल्या दरबार हॉलात जावपी रोजगार मेला अंतर्गत वेगवेगळ्या सरकारी खात्यातल्या 1250 भरती जाल्ल्यांक अपॉइंटमेंट लेटर्स दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. सरकाराचो रोजगार मेळावा आमी दरबार हॉलान ऑर्गनायज केला. मोस्ट 1200 प्लस 1250 लोकांक आमी जॉयनिंग लेटर्स दिता इन पुलीस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिक्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. हांकां डायरेक्टली ऑफिसाची सगळी जॉयनिंग लेटर दिवपाची बाकी आशिल्ली. ताका हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आपलो व्हिडिओ मेसेज ह्या कार्यक्रमा खातीर खास करून दिला. 10:30 ते 11:30 पर्यंत 11:40 पर्यंत हो कार्यक्रम दरबार हॉलान जातलो. सगळे ऑफर लेटर घेवपाक ज्यांका मेसेज गेल्या त्या सगळ्यांनी आपल्या पेरेंट्साच्या सहित दरबार हॉलात हजर रावचे. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. बाणावले साळ न्हंयचो विशय चर्चेचो विशय जावन रावला. एके वाटेन बाणावलेचो आमदार
वेंजी वेगस साळ न्हंय नितळ करपा खातीर धडपडटा जाल्यार सरकाराक ह्या विशयाचेर कांयच पडिल्लें दिसना. दिल्लीचे धर्तरेर वेंजीन आतां साळ न्हंय निवळ करपाक एक तज्ञ हाडला. एक तर साळ न्हंय तुमी नितळ करात ना जाल्यार म्हाका पावर दियात. बाणावलेचो आमदार वेंजीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. आज परतून एकदा जो बाणावलेचे MLA आसा वेंजी वेगसान एक कन्सल्टंट हाडला वो दिल्ली साकून विथ द हेल्प ऑफ दिल्ली गव्हर्मेंटाचे. ही जी रिव्हर्सल आसा ती निवळ करपाक ही चॅक करपाक कित्याक तो कन्सल्टंट आसा ह्याच जबाबदारीचो. कित्याक तेणे आज सांगले त्या कोताक दिल्ली कितलीश्योच असली जे नाले आसात या पोंड आसात ही तेणी निवळ केले कडेन आसा आनी तेजो बरो उपयोग जाता म्हणून जो हांगा आज पावले कडेन आसा. वेंजी वेगसान अनेक चॅलेंज केले कडेन आसा सरकाराक आनी निलेश काब्रालान रिजायन जावचो तेज्यान हें सांबाळपा जायना आनी गव्हर्मेंटान ताका चॅक करचो म्हणून. आनी दुसरी चॅलेंज आसा गव्हर्मेंटाक तेजी की जर तुमच्यान करपा जायना तुम्ही हात वयर काडात आपूण करून दाखयता. आतां ही चॅलेंज गोवा सरकार आमगे घेतलो काय कितें हेंय पळोवचें पडटलें. आज जे भशेन तो उलयला ते भशेन चीफ सेक्रेटरी धरून सुद्दां बाकीचे ऑफिसर आसात हेंकां तेणें सामकी चॅलेंज करून दवरले कडेन आसा की ती आतां ते कशी मुखार व्हरतले तें पळोवपा पडटा. कित्याक रिव्हर्सल जशें तेणी सांगला की आमी 3 म्हयन्या भितर रिव्हर्सलीचो 2 किलोमिटराचो जो स्ट्रेच आसा वो आमी निवळ करून दाखयता म्हणून. आनी गव्हर्मेंटान ताका सपोर्ट करचो म्हूण तो मागता. आनी हो करतलो जाल्यार ताका ते भशेन मशिनरी हाडपा जाय. ते भशेचे जे 50% पयशे आसात लागतात ते तेणी दिवपा पडटले गोवा गव्हर्मेंटाक. हें तेगेलो डिमांड आसा. जर सरकाराच्यान हेय दिवपा जायना जाल्यार सरकारान हात वयर काडचे आपूण ही करून दाखयता म्हणून. I have approximately discussed a calculation of 2 kilometer 1.5 ते 2 kilometer river साफ करपाक कितलो टाइम लागतलो. तो म्हणटा 80 to 90 days लागतले. Only 90 days to clean 2 kilometers of river sal which is good around 20-25 meters breadth. Approximate calculation which is having around good 10-15 plugins असले. सो लोकेशन आयडेंटिफाय केले आणि बारीक बारीक लोकेशन असले थिंग एक दिसती पडटा. प्लग इन करून ही रिव्हर परत सार करपाक 80 to 90 days ओनली. आणि हे 90 days प्रोसेस करपाक आमगे गव्हर्मेंटाक 1.5 वर्स लागले. अँड द कॉस्ट इज गोइंग टू बी 50% लेस. जायना हांव करून दाखयता. गिव मी फुल ऑथॉरिटी फुल पॉवर टू एक्झिक्यूट दिस क्लिनिंग ऑफ द रिव्हर्सल. आय एम गोइंग टू डू इट अँड आय एम गोइंग टू टेक इट एज अ चॅलेंज इफ यू गव्हर्मेंट कॅनॉट डू इट. So 90 days is the target to clean Riversal. I am ready to take the responsibility of cleaning Riversal. Let's do it. I'm going to get everybody's help, all consultants, all people who can help us to get this Riversal, and we can do it in 90 days. An ideal timeline, looking at the extent of work, it should not take more than 80-90 days of execution. What types of machinery should use There are here? different machinery. If you go to Google, you will find 100 kind of machinery. That's not an issue. Issue is the intent to execute at the ground in the shortest time possible, in the least cost possible. That is the issue. There are 5 kind of machinery for removing this water hyacinth. Like this has been happening for centuries. There are multiple kind of machine available for removal of sludge, which is giving you this blackness of water. There are multiple kind of machineries available for treatment of wastewater. And the second part, there are different financial models available. You don't need to spend anything upfront. There are different financial models under PPP model or HAM model, hybrid annuity model, which is started by central government in Ganga rejuvenation, where contractor will come and invest everything at its own cost. And if it supplies clean water or if it provides the service, then only you have to pay. वेंजी म्हणटा कुशीच्या STP प्लांटांतल्यान येवपी म्हेळ्या उदकाक लागून साळ न्हंय प्रदूषित जाता. आपल्या मतदारसंघातल्या न्हंयचेर देगेर 2 किलोमीटर अंतराचेर बुरशें उदक सोडपी एकय घर सोदून दाखोवचें ताणें सरकाराक आव्हान दिलां. There is sewage coming to the river Sal from the time I've got down here every 24 hours. And who is responsible? Who is going to pay for the environment loss? Who is going to pay? कोणा पेनल्टी मारपाची 24 वरां सिवेज येता हे प्लग इन जायना. आतां ओरस जावन मायज गेले. कोण हारी करतलो? PWD हारी करना, सिवेज कॉर्पोरेशन हारी करना, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हारी करना. कोण हारी करतलो? चीफ सेक्रेटरी हारी करतलो लास्ट टू. समवन हेज टू पे. नाजाल्यार MLA बेनावली म्हणून हारी करपाचें. ही सगळी सिवेज गाण्यातली सगळी आमगे ह्या घरांतली. तो काल सांगतालो ते भशेन ह्या घरांतली जाल्यार दाखय मरे म्हाका खूच घरांतली सिवेज वयता थिंगा.
all these houses in my constituency, if they are leaving sewage, please show me. I will approach them and I will make sure that it is. I am giving you an open challenge to Cabral. ही जितली रिवर्स आल एस्टेटी घरां तांगे सिवेज कोणागेली वचना रिवर्स. गोवा 360 खातीर बाणाल साकून रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हरशीं सरकारी कामां कासवाच्या गतीन चलिल्लीं पळोवपाक मेळटात, पूण दवर्ली दिगरपाल ताका आडवाद थारल्यात. थंय 10 दिसांत 3 सचिव बदलल्यात. दवर्ली पंचायत मंडळान बुधवारा पत्रकार परिशद घेवन ताजेर चर्चा केली. अश्यो बेगोबेग बदल्यो आनी खंयच पळोवपाक मेळनात. सेगीत बदली जायत रावली जाल्यार कामां आडोन उरतलीं. थळाव्या पंचायत वांगड्यांनी हुस्को उक्तायला. आज आम्ही आसात हे दवर्ली दिगरपालीची ही पंचायत आणि ह्या पंचायतीन आज प्रेस घेतले कितें आसा जे पंच मेंबर जे निवडून येयल्ले आसात ह्या मेंबरान प्रेस घेतले कितें आसा आनी ह्या पंचायतीचे जे मेंबर आसा हे 11 मेंबराची ही पंचायत ही दवर्ली दिगरपाली म्हणजे व्हडली पंचायत. आनीक आज त्यांनी प्रेस घेतले कितें आसा आनी सांगले कितें आसा की अवघ्या 10 दिसां भितर 3 सेक्रेटरी चेंज जाले आनी तितून भितर त्यांचो जो क्लार्क आसा होय ट्रान्सफर जाले. ही एक सांगपाची अजापाची गोष्ट कित्याक 10 दिसां भितर जर 3 सेक्रेटरी सरकार जर अशें करून जर चेंज करता जाल्यार कितें उरलें काय म्हणून जो पंचायत मिनिस्टर आसा हो कितें पळयता तेगेले ह्या पंचायतीची सगळी पंचायतीचें लक्ष आसा काय कितें काय फक्त ट्रान्सफर करपाची हें चल्लां. म्हणटकीर आज तेणी जे प्रेस केला आनी तेणी एक शिटकावणी दिल्या सरकाराक तुम्ही जर परती जर अशें करपा लागल्यार आमी कितें करपा आसा तें करतले. आनी त्याच बरोबर तेणी अपीलूय केले कितें आसा पंचायत मिनिस्टराक लोकल MLA जो आसा तेकाय केला आनी CMाकय केला तुम्ही बेगीच्या बेगीन आमची पंचायत आसा ही जाग्यार उडोवची आनीक परते ट्रान्सफर करची सेक्रेटरीक ट्रान्सफर करची न्हू म्हणून. हो जो गांव आसा हो बारीक लोकल गांव आसा आनी हेतूंक चडांत चड जे आसा हे शेतकार आसात म्हूण तेणी एक तेका सरकाराक शिटकावणी दिल्या की हे बेगीच्या बेगीन आमची पंचायत जाग्यार बसोवची म्हणून. आम्ही सरकाराक सांगून दिता की आमचे दावोली दिगरपल्ली पंचायतीन 2-2 दिसांनी 3-3 दिसांनी सेक्रेटरी चेंज जाता. गव्हर्नमेंट सेक्रेटरी चेंज जाले अशें आमकां कांयच ना. कित्याक इतले फास्ट सेक्रेटरी चेंज जावप हें बरें न्हय आनी इतले फास्ट चेंज जाले म्हणटकच हांगा कांय काम जावपाक शकना. सेक्रेटरी जाले ते जाले आमचो क्लार्क इतली वर्सां आशिल्लो ऑर्डर आयल्या चेंज जावपाची ते बरोबर आसा पूण सेक्रेटरी चेंज जाता आनी त्याच काळात क्लार्कूय चेंज जाता हें बरोबर न्हू. अशें केलें जाल्यार आमचे पंचायतीच्या लोकांची कामां आमची एक ट्रायबल पंचायत म्हणल्यार जाता. आमचो लोक भाजी शेत रोवपी आनी एक स्कीम आसता ती स्किमी इन्कम व्हरपाक येता भुरग्यांनी इन्कम व्हरपाक येता. हे सद्याक पंचायतीन तरी स्टाफ अशें थोडो गडबड जालो जाल्यार आमच्या लोकांची कामां कशी जातली. आयज आमचे पंचायतीन खंय तरी अन्याय जसो दिसता आमकां. फर्स्ट ऑफ ऑल आमचे हेड क्लार्काक ट्रान्सफर आयलो जो 20 इयर्स आमचे पंचायतीन वर्क करता. आयज पासून सगळ्यांक तो आमचे पंचायत सांबाळटा आमचे अकाउंट सांबाळटा आमच्या गांवच्या लोकांकूय तो सांबाळटा हेल्प करता सगळे वाटांनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक. आनीक सडनली ते ट्रान्सफर आयलो आमकां कांय खबरूच ना आनी तितूनय आमचे सेक्रेटरीकूय ट्रान्सफर 2-2 दिसांनी आमकां न्यू सेक्रेटरी येत आसता. हे आमकां आमची पंचायत सगळे घुसपागोंदळ जाता. सो तेका लागून आमकां प्रेस अपोवची पडली. हांव मागता आमचे मिनिस्टरा कडेन लोकल MLA जो आमचो पंचायत मिनिस्टरा लागीं हे सगळे सॉर्ट आउट करून आमकां दिवचे म्हणून. हांगासर पंचायतीन अन्याय जाता आमचे हे पंचायतीन ते कितें पळय आमचे पहिले स्टाफाक ताणें ट्रान्सफर मारलो मानता सेक्रेटरीक मारलो मानता दुसरो सेक्रेटरी त्यांनी अपॉइंट केलो आणि 1 दिसान ताका चार्ज दिली त्यानंतर 21 दिसान ताका परतो ट्रान्सफर मारलो. म्हाका खबर ना सरकार कितें करूं सोदता तो जे गांवांनी डेव्हलपमेंट करूं सोदता पंचायती घेवन वो अशेंच हेंचे अन्याय करून दवरपाक सोदता. गोवा 360 खातीर दवर्ली दिगरपाली साकून रमेश नायक रावत. वेवसायीक जागो दिला आसूनय लोक एकदां तो वापरिनात. भायर रस्त्यार बसतात. अशें जायते फावट जाता. मांद्राय तेच पळोवपाक मेळटा. मांद्रेचे नुस्ते वेवसायी इमारतीत बसचे बदला भर रस्त्यार बसतात. पंचायतीन पुलिसांचे मजतीन हो प्रस्न जाग्यार घालपाचें थारायला. नो पार्किंगचो बोर्ड आनी हांगासर सगळे नुस्तेकार सगळे जी फीश वेंडर आसा
ती सगळी हांगा बसता आनी हो सगळो रोड आसा तो ब्लॉक करता. खुबशे इन्सिडंट जाल्लेले आसा, खूब जाणांक गाडयो लागलेले आसा हांगा आनी नुस्तेकारां तर ती बसपाची कशीच सोडिना, कारण तांकां ऑलरेडी तांकां फीश मार्केट मांद्र्या दिल्लेलें आसा, पण ती हांगा येवन रस्त्यार बसता. पळोवंक येता की पेडण्या PIक हांगा पयलेच लॅटर एक दिल्लेलें आसा, पंचायतीन सरपंचान दिल्लेलें आसा की हांगा नुस्तेकारां बसता आनी सगळ्यांक त्रास जाता. व्हडलो इन्सिडंट जावच्या पयलीं हांगासर कितें तरी एक्शन घेवची. आम्ही गावातल्या लोकांक काही कमिटमेंट दिल्ले की स्पेशली गार्बेज जी आसा ती आमी गार्बेज फ्री विलेज करतले. सो मांद्रे ग्रामपंचायत आयज त्या कन्सर्न इश्यूचेर म्हणटात तशी यशस्वी जाल्लेली आसा. गांवांतलो कचरो साफ करच्या खातीर पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन तो इश्यू आमी रिजॉल्व केल्लो आसा. सेकंड इश्यू म्हणटात तो जे फीश वेंडर्स आसा ते रोडाचेर बसताले मदलामात मार्केटान, सो त्याच्या संदर्भात भरपूर कंप्लेंट्स, ओरल कंप्लेंट्स ग्रामस्थांनी आमकां दिल्ले. त्याच्या नंतर इमिजिएटली मांद्रे पंचायतीन कन्सर्न जे आमकां पुलीस स्टेशन लागता, पेरनेम पुलीस स्टेशन, त्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी कॉपी व्हरून इनवॉर्डय केल्लेली आमी रिजॉल्व करून हे जे फीश वेंडर्स जे ओपन मार्केटान मदलामात बसता तांकां जे आमी हांगासर फीश मार्केट म्हणून जी एरिया लोक एलोकेट केल्लेली आसा ही पूर्ण एरिया, सो त्या एरियान तेंच्यांनी बसपाचें म्हणून. सो त्याच्या नंतर आमी पर्सनली वचून तांकां थंय रिक्वेस्ट केली. 2 दीस आयकताली, त्याच्या नंतर परतून आपला तशेंच करताली. आमी हेच्या संदर्भात पुलीस स्टेशनाकाय आमी रिक्वेस्ट केला की तुमी तेजेर इनिशिएट एक्शन करा, कित्याक ती रोडार बसता आनी इट वील लीड टू सम ऑर अदर डे रोड एक्सिडंट. सो त्याच्या खातीर पुलीस डिपार्टमेंटाची ही जबाबदारी आसा. पण आयज परतून एक फावट मांद्रे ग्रामपंचायतीचे पंच मंडळी आमी थंय वचून तांकां परतून सांगलें आनी आयजच्यान तेंच्यांनी सगळ्यांनी मदलामात मेन मार्केटांतल्यान ती हांगासर शिफ्ट जाल्लेली आसा आनी आमी तांकां हें सांगलेलें आसा की तुमी डेली रुटिनान आतां हांगाच बसपाची, तुमी मदलामात मार्केटान बसपाचें ना, जेणे करून ते जे ट्राफीक कंजेशन जाता तें जावचें ना. आता पळय एवरी विलेजर पळय आमचो आहा तेची कंप्लेनी आहा डेली. थिंगा गाडी मदींच उबी रावता, फाटल्यानूय एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसता. जितले फावटी सांगता तांकां ते तितलोच टायम आयकता, परतून आहा थंय बसतात. पूण एवरी डे आमी ती कडल्यान वयताना सांगता की थिंगा बसो नाका, थिंगा बसो नाका, कित्याक आयज ना फाल्यां हो एक्सिडंट जावपाक थिंगा चान्स आसा. पूण हेचेरूय जाल्यार कितें जाता, आमचे लायक जाता तितलें सांगूंक जाता आमचें, पूण एक्शन कॉन्क्रीट जी एक्शन आसा ही आमकां पुलिसा थ्रू आमकां मेळोंक जाय. ती पासून अजून आमकां जाल्ली नाही. गोवा 365 खातीर मांद्रे मदलामातच्यान संदीप कामुलकर. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वर्सभर जाले गोंधळात सापडिल्ल्या गोवा फुटबॉल असोसिएशनान शेवटाक गोवा वेवसायीक लीग 2022-23 सुरू केला. ह्या लिगात FC गोवा सयत 10 थळावे फुटबॉल क्लब खेळटले. 6 डिसेंबर ते फेब्रुवारी मजगती सामने जातले. गोवा वेवसायीक लीग ही राज्यांतली फुटबॉल मोगी आनी खेळगड्यांची भोव प्रतीक्षित इत्सा. कोविडान आदी हे सर्तीचेर निर्बंध घातिल्ले. GFAतल्या राजकारणाक लागून कळाव जाल्ल्यान वेवसायीक लीग आतां ह्या डिसेंबरांत सुरू जातलो. अंदू मॅचअप स्लॉट्साच्या माध्यमांतल्यान केला. मॅच फिक्सिंग आनी पक्षपाती मॅचअप्साची आदी असोसिएशनाचेर गुप्प सावळी आसली. फर्स्ट प्रोफेशनल लिगेची मॅच स्टार्ट जातली 6 डिसेंबर. Inaugural match 6 December. Big round of applause. Next match, second match on 7 December. Third match 8 December. Fourth match 9 December. And 5th match 10 December. हे फर्स्ट राउंडाचे मॅच जातले आणि 3 दिसा भितर आम्ही सगळे ते डिक्लेअर करतले. First leg, each team plays against each other once. Then after the first round, the top 6 teams they play the championship league, and the bottom 5 teams play the relegation. The league was normally started with the winner and the last team. Why you have decided? No, so this time we decided to have a transparent draw process. That was not transparent last year.
this is better because everyone is coming. All the team representatives are there. They are coming and picking chips. It's not a norm that the runners-up and the winners always have to be play the first match. We have come to change now. When the last round will be there? Last round we are trying to finish it as soon as possible. We require cooperation from all the teams so that there are no postponements. But ideally by February end we want to finish the Goa League. The first round will finish by end of Jan, and then so there will be a total of 80 matches. Out of that, 55 matches will be in the first round. So after that there are just around 25 more matches. We are trying to finish it latest by end of Feb or mid-March. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो. आयज मळबात दाटिल्ली कुपां सांजवेळार राज्याच्या कांय वाठारांनी पावस पडपाचो संकेत दितात. हलको पावस शिरशिरपाचो आशिल्ल्यान हवामान खात्यान कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. राज्यात आयज कांय वाठारांनी हलको पावस झडटलो. ते भायर चडावत आनी उण्या तापमानात कांयच बदल जावचो ना. बिरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 22 डिग्री उरतले. फाल्यां फांतोडेर आनी सांजवेळार कांय वाठारांनी उतळ डव आनी धुके पळोवपाक मेळटले, जाका लागून वातावरणात थंडाय जाणवतली. प्रवास करप्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. बोट धनियांक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. 25, 26 आनी 27 वेर हवामान सुकें. 24 तारखेक हलको पावस. बिरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 22 डिग्री सेल्सियस. 24 तारखेक कांय वाठारांनी दव. बोट धनियांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.